I'll speak in English because this is India today. 11 bills that have been hastily passed yesterday in the House. Unprecedented bulldozing of legislative norms that has happened yesterday in the Goa Legislative Assembly. We protest against it and to request the governor not to give assent to these bills because they have not been properly discussed. And because the government has refused to set them to a select committee, we went and gave a representation to the Honorable Governor. We have asked him to not give assent to these bills because they have not been discussed and because they are going to have far-reaching consequences on Goa, Goan way of life, and because they are ultra-virus to the other acts like the Town Planning Act. They clash with other acts and are not in the interest of the state. So which is why we have gone and represented to the governor, and this is our first step to expose the government's lack of interest in legislative norms, in legislative democracy, and we will take it to the logical conclusion. If nothing happens here, we will go to the courts. One more thing, that bill has been passed regards to that Bhumiputra. In particular, Bhumiputra म्हणटा तें आयकुपाक बरें दिसता. भूमिपुत्र म्हणटा ते कोण? मूळ गोंयकार. हें केलां तें कोणा खातीर? नील गोंयकार. नील रे, गोंयकार नील तातूंत. भूमिपुत्र जे आहा पळय तांकां ते अनऑथरायज न्ही. तांचे खातीर गोंय आज आसा. गोंयकारपण म्हणजे कितें उरलां तें मूळ गोंयकारा खातीर उरलां. ते नांव काडलें आनी भूमिपुत्र म्हूण लायलें म्हणून तें सगळें सारकें जायना. जे भशेन तांणी केलां, बिल पास केलां. आमी मुख्यमंत्र्याकूय काल सांगिल्लें की एक मुख्यमंत्री वतना चिंतपाक जाय म्हणून की आपली एक लिगसी बरी दवरूंक जाय. अशें इल्लिगल वस्तू कोणाक म्हणजे मतां थोडी मेळटली म्हणून खंयचे कायदे पास करप ना. फाल्यां तूं नासतलो तेन्ना हाजेर गोंय एक स्लम जावंक शकता. सगळें गोंयच स्लम जावंक शकता. अरे आमी उलयताले एक टायमार प्लॅन डिवेलपमेंट म्हणून. एक सायडीन प्लॅन डिवेलपमेंटाच्यो खबरो उलयतात, दुसरे सायडीन स्लम करपाचें उलयतात. जे मनशाक कांयच ना अदर दॅन डॉमिसायल ताणें स्लॅबूय घालचो म्हणून. मागीर सेटबॅक खंय गेलो? मागीर टावन प्लॅनिंगाची सनद खंय गेली? मागीर NA म्हणटा खंय गेलें? सो जर ताका हेंच करूंक जाय आशिल्लें, जर खरे भुमिपुत्रांक न्याय दिवंक जाय आशिल्लो जाल्यार बरे भशेन कायदो करूंक मेळटालो. हो कायदो करपाक ताचेर विचार जावपाक जाय आशिल्लो. डेमोक्रेसीन डिबेट आनी डिस्कशन म्हणटा तें चड सगळ्यान फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज डिबेट आनी डिस्कशन. सो सिलेक्ट कमिटीक कित्याक धाडूंक ना? दुसरें म्हणल्यार कितें की जें कितें पास केलां त्याच सकाळी हें बिल इंट्रोड्यूस केलें त्याच दिसा कन्सिडरेशनाक घेतात, त्याच दिसा पास करतात. आनी एक आनी दोन न्ही 11 बिलां. हाजो अर्थ कितें रे? कितें तें सेशन तें? आतां मुवीन म्हणटाले तें सारकें दिसलें म्हाका. तें नाटकूच तें. नाटकां करूंक ते आयिल्ले. केलें ताणें नाटक, नांव दिलें भुमिपुत्र म्हणून. पूण कितें भितर कितें गजकरण केलें तें सगळें क्लीन जालें अशें दिसता ताका. पूण ताका खबर ना की गोंयचे लोक सुसंस्कृत गोंयची जनता अशी कानान घालून इजिली दिना. ताका कळपाक जाय. हें सावंतवाडी चलूंक शकता, हें गोंयांत चलूंक शकना. तुम्ही बी ह्या हितून घेतले आनी कन्सिडरेशन घेवन वांगडात वयतले बी. आतां कशें आहा जाणा तूं, आमचो पक्ष आहा. आमचो पक्ष एसेंब्लीन आनी एसेंब्लीच्या भायर न्हिदिल्लो ना. तुम्ही पळयलां मरे एसेंब्लीन तरी जागे आशिल्ले अशें दिशिल्लें कांय ना इन कंपॅरिजन टू ऑल अदर पार्टीज. सो हें आमच्या पक्षाचें एक धोरण आहा. आमी गोंयकारपणाचें उलयतात. तातूंत दीस थिंग निड्स बेटर डेफिनेशन. सो दुसऱ्या पक्षांक तें कितलें इम्पॉर्टंट आनी कितें तें तांणी डिसायड करूंक. ओपोजिशन युनिटी आमी एसेंब्लीन दाखयली. आतां भायर जेन्ना ते कंटूर सारके ड्रॉ आवट जाता तेन्ना मागीर आमी ओपोजिशना बरोबर कितें आहा तो स्टँड ते टायमार घेतले. एट द मोमेंट आमी आमच्या पक्षाचे लेबलाच्या अंडर आमी हे झगडटले. इवन गो टू द कोर्ट्स एंड फायट. तुम्ही कोमनिदाद लँड्सांचेर सगळें न्ही. दीस इज हॅविंग एन इम्पॅक्ट ऑन एवरीथींग. कोमनिदाद लँड्स, ऑन स्क्वॉटर्स, ऑन प्रायवेट प्रॉपर्टीज. फाल्यांच्यान लोक करूंक लागतले मरे. फक्त जाय ती डोमिसायल न्ही तुका. सो ताका चॅक्स एंड बॅलन्सीस म्हणटा ते सिस्टमान आसूंक जाय. त्यो कश्यो तूं मेंटेन करतलो हें तुका सांगूंक कळूंक जाय न्ही. तें उलोवपाकूच ते तयार ना न्ही. काल तुमी पळयलां आज इतले एडिटोरियलां बरयलां पेपरांनी की बुलडोज करप म्हणजे तें रॉंग. उलय तूं कितें आहा. यू मे हॅव युअर वे बट लेट अस हॅव अवर सेम.
हो प्रिंसिपल डेमोक्रेसीचे. इट इज नॉट माय वे ऑर द हायवे. प्रमोद सावंताचे जाला कितें, माय वे ऑर द हायवे. सो तो ही इज गोईंग दॅट वे. दॅट इट डजंट वर्क. इज इट इलेक्शन बिल? इट इज ऑल एवरीथिंग इज इलेक्शन. आनी जी लूटमार चालू आहा तें पसून इलेक्शनूच तें फंड तो इलेक्शन. बाबू आजगांवकारान हें घेवंकूच ना मांद्र्यां. पॉझेशनूच घेवंक ना लँडाचें. ताणें मास्टर प्लॅन जावन कितें जातलें तें बरयलां पळय थंय. म्हळ्यार सनबर्न तो थंय व्हरपाक सोदता. हें ताचेर दिसता. आग्वाद जेलाक पयशे मोडल्या सरकारान स्वदेश दर्शनाचे 25 कोटी रुपया. एक पांय बसूंक घालूना खंयचे गोंयकारान. खंयचे भुमिपुत्रान पांय बसूंक घालूना. स्वातंत्र्य सैनिकान पळोवंक पसून ना कितें जालां तें. हांव आमदार, म्हाकाच खबर ना कितें जालां तें. पावणेर काडलें, 30 वर्सां खातीर दिलें. तो सरकारी जावंय जाला तांचो कोण तो दृश्टी म्हणटा तो. कितें फकाणां अशें सगळें. ह्या बिला खातीर गोंयकारांक कशे तरेन त्रास जातलो आनी कितलो अरे त्रास जावं गोंयकार म्हणटा तो डिफायन करचो पडटलो. भुमिपुत्र म्हणटा कोण गोंयकार. 30 वर्सां आळगांत कोणाच्या घरान शेतान बांदलो हें गोंयकार जालो. डिफायन करचें पडटलें. म्हणून हें सावंतवाडीचो सरकार जातकर हें जाता. मुंबई police has indicated that Raj Kundra has filmed a pornographic film. I made a reference to that. The fact that reported news that Raj Kundra was trying to set up base in Goa indicates that Goa is a soft state when it comes to law and order, when it comes to enforcing the law, and that everything can be managed from top to bottom, from the ministry to the cops. That is why Raj Kundra had an incentive to come to Goa. Do the Poonam Pandey's case has to be I feel all matters are happening with the tacit understanding and tacit backing of the government. They don't have a clear plan where we are going. They are even willing to make it the porn capital, and that is how these rapes are increasing. You mean that Poonam Pandey's case should be re-examined? So I am not talking about particular cases, but I feel that by and large, we have a better model of tourism. This is not the only model that we should depend on.